which is an initiative by Honorable Health Minister and MLA of Murmagaon constituency, Sankalp Amonkar and Mr. Sri Vishwajit Rane. This health camp, we are getting specialists from GMC and Goa Dental College. There will be OPDs of medicine, surgery, all the departments. These consultants will give the consultation and specialist opinion to the people of Sada and Murmagaon. They will be getting the specially consultations at their doorsteps. The ones who are any problem is there or have to be referred to GMC will be given a priority when they will be going to GMC for their further checkups. Here also we will be having a screening camp for pap smear and eye breast examination. As you all know that hypertension, diabetes and lifestyle diseases are increasing in Goa. It is better that we diagnose early, we get ourselves examined early and get treated early. So these health camps will be helping us to diagnose, and it is a good initiative so that the people, young or old, can come, get themselves examined and live a healthy and a better life. So basically they are going to be checked here, and if required they will be even referred to GMC. Whatever medicines to be given will be given here, and if required any further investigation, consultation, they will be given a priority stamp, means a reference with a priority, and they have to go to GMC or sub-district hospital or hospital, depending on what the condition. Yes. Health camp on 9 March Murmagaon constituency scheduled केलेला असा. It's a very good initiative by Honorable Health Minister Vishwajit Rane sir and Honorable MLA of Murmagaon constituency Sankalp Amonkar sir. ह्या कॅम्पाबद्दल म्हणजे कितें इट्स अ डोर टू डोर सर्विसीस इन अ सेन्स लायक ऑल द सुपर स्पेशलिटी जे GMCन आसा ते 9 मार्चाक हांगा येतले. कित्याक सिनियर सिटीजन बी कोण आसा तांकां मातशें डिफिकल्टी जाता वचपाक, सो तो ट्रिटमेंट जो कितें अवेलेबल हांगा सगळें जातलो आनी रेफरन्स जो जातलो GMCक तांकां ती प्रायोरिटी बेजीस थंय रेफर करतली. सो हायपरटेन्शन आसूं, डायबिटीज आसूं, भुरग्यां खातीर पिडियाट्रीक जे कितें कंडिशन मेळटा तांकां ते GMCक रेफर करतले. तशेंच ब्लड रक्त तपासणी जातली, हेमोग्लोबीन आनी शुगर टेस्ट करतले. तशेंच बायलां खातीर आतां कॅन्सर वाडलेले आसा, तेंचे पॅप स्क्रीनिंग, आय ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जातलें आनी तेंचे टेस्टिंग जे कितें आसा ते आमी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तशेंच GMCक सॅम्पल धाडटले. सो सगळ्यांक हो कॅम्पाचो लाभ घेवचो. आयज मुद्दाम सांगपाक सोदता जे हिसपान आयज भारत देश फुडें वयपाक लागलेलो आसा अंडर द एबल लिडरशीप ऑफ प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी, आनी त्याच प्रमाणे गोंयान आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. आनी आयज तुमकां खबर आसा तुमचे सरकाराचे कितलेशे प्रोग्राम तुमी पळयता आसतले. सरकार तुमच्या दारी, बाकीचे प्रशासन तुमच्या दारी, हे सगळे प्रोग्राम जे आसा ते आमचे गव्हर्मेंटान लोकां कडेन पर्यंत पावोवपाक प्रयत्न केल्लो आसा. आयज खूब म्हणल्यार खूब आनंद दिसता, कित्याक जे विजन आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे यांचे जे विजनाचे लागून आयज म्हाका दिसता हो जो GMCचो जो आख्खो डॉक्टर्स जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं जे GMCन आसा ते तो आख्ख्या लोकांच्या दारा प्रमाणे व्हरपाचो प्रयत्न करता. आनी आयज खंय तरी हो येदो व्हडलो मेगा मेडिकल कॅम्प आयतार दीस 9 सकाळचो स्टार्ट जातलो सारको 8. हो कॅम्प आमच्या मुर्मागोवान आमच्या मुरगांव हायस्कुलाच्या समोर GRB कॉलनीच्या ऑपोजीट हो मेडिकल कॅम्प जातलो. आनी जे विजन आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजीत राणेचे आसा तेच्या निमतान हो मेडिकल कॅम्प आमच्या मुर्मागोवान पावलेलो आसा. आनी मुर्मागोवान म्हाका दिसता हेजो बेनिफीट हो सगळ्या आमच्या बारीक लोकांक मेळटलो. कित्याक आमी पळयता जे लोक हांगासून तांकां GMCन वयचे पडटाले ते खूब त्रास जाताले. आयज सगळे डॉक्टर, टॉप मोस्ट डॉक्टर, इट इज वीथ डिफरंट 18 टीम्स, 18 टीम्स आसतली, ऑल स्पेशलिस्ट. म्हणल्यार जेंचे कोणाचे ऑपरेशन जाल्लेले आसा, परत तांकां तेंचे व्ह्यूज घेवपाक लागून कशें आसा ते पळोवपाक सुद्दां तांकां सगळ्यांक हांगा येवपाक मेळटलें. आनी जशें उदाहरण सांगलां आमकां जे प्रायोरिटीचेर थंय गेल्या उपरांत जेंकां प्रायोरिटी दिवंक जाय तांकां हांगासूनच प्रायोरिटीचेर अपॉयंटमेंट मेळटले. इवन इफ दे हॅव टू स्टे अप टू इन द इवनिंग एट 7 o'clock तेंची तयारी आसा, 7 जायसर रावतले ते. बट जितले जाण 11च्या पयलीं रजिस्टर जातले तांकां सगळ्यांक तपासल्या शिवाय तेंचे सगळ्यांचे पयल्या शिवाय ते डॉक्टर एक घालपाना. ताजे लागून सांजची 8-9 जाल्यार तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लेले आसा आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान, कित्याक सगळ्यांचे तपास जाल्या उपरांतूच वयपाचें.